आता कलेक्शन झाला जाऊन आता 8-9 महिने आले कलेक्शन मारला. आता कलेक्शन मला पाणी ना पाईपान आणि हे बिल बिल पाणी नसताना बिल यायला मग मीटर बसे नसताना आणि खूप पाण्याचा खूप त्रास सांगा. भुरग्यांक घेऊन बायला एक किलोमीटर पासून पाणी हाडटा पिवपाक. नई कशी वयता कपडे म्हणून थंयसून पाणी हाडटा ते पियाता. टँकर गेले वर्सा येताली हे वर्सा येवंक ना. 3-4 वर्सां जाले आमी रावता हांगा. 4 वर्सान पाणी ना काय ना. आमकां 2-2 किलोमीटर वचून मातशें पाणी हाडचें लागता. आतां भुरगे इस्कुलाक वयता ती इस्कुलाक वचून थंयसून चलत भुरगे येता ती येवन पाणी हाडपाचें काय इस्कुलाक वचपाचें. न्हंयचेर बांद घाला. आतां थंय कपडे आयदनां धुवंक वचूंक मेळना. फाटल्या मार्च मेरेन टँकरान उदक येतालें तेवूय बंद जाला. आमदार सिनियर राणेन लक्ष घालूनय PWD उदका पुरवण जाग्यार घालिना. न्हंय तर एक 2 किलोमीटर पयस आहा. इतले पयस आमकां वयचें पडटा आनी हांगासर उदकाक टँकर येना. पयलीं टँकर येतालो पूण आतां टँकर बंद जाला येवपाचो. आता 3 महिन्याला आमकां लायट मेळ्ळलो पूण आता पाण्याचे खूप प्रॉब्लेम जाले. आमचे बारीक भुरगे घेऊन बायलांनी नदीचेर वचून कपडे धुवूंक शकता पूण नदीचेर आता बांद केलेले आसा म्हणून नदीचेर बी आमकां कपडे धुवपाक आयदन धुवपाक मेळना. ताच्या खातीर आमकां पिवपाचें पाणी पयलें टांगरेन हांगा पुरवा करतालो आसलो पूण हे दिसांनी आता वालपयचे जेई कोण तरी गणेश गांवकर म्हणटा आपूण पाणी धाडून दिवंक शकना. तुमच्याकडे काही लिगल काय ना म्हणटा. म्हणजे 19 वर्सांनी पहिले मार्च पर्यंत आमकां पाणी पावयलेलें आसा. आता तो म्हणटा दिना म्हणटा. तर कितें कारण तो आमकां खबर ना. आमी लास्ट टायम प्रताप सिंग राणाचे सायन घेवन पंचायतीचे सायनीन घेवन तेंचे कडेन लेटर पावयलें आसा. तरी आता परत ताका फोन केलेलो तो म्हणटा पाणी आपूण दिवंक शकना तुम्ही काहीतरी उपाय कर म्हणून सांगता. हम गरीब लोग क्या करने का, हम हाथ में पैसे भी रहते नहीं क्या नहीं जगह वाला तो पानी भी दे रहा नहीं. हम कैसा तकलीफ उठाने लगे. अब एक कलछी ले ले दूसरे जगह हम पानी को जा रहे हैं. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.